हे सगळे बाबतीत जाऊ दी. कारण म्हाका दिसता दोन गजाली आसा. एक शेक किंवा बीच बेल्टातली जी लायसन्साची दिल्ली आसा तांची बाबतीत एक जाली. दुसरो जो विशय येता तो म्हळ्यार जो जनरल मार्केटाचो विशय जो लौकिकान काडलो तो. आतां जेन्ना एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या, एक सर्वे जावपाक जाय न्ही की कितले गोंयकारांनी आपली नांवाचेर घेतली आनी कितले जाणांनी भायले कळू दी तरी. हांव म्हणना जनरल स्टोराची लायसन्स रद्द करा म्हणून, पण एटलिस्ट आमकां कळू दी की असे कितले गोंयकार महाभाग आसात आमचे ताणे आपली नांवाची लायसन्स घेतल्यात आनी ती काडून भायल्याक भाड्यार चलोवपाक दिल्या म्हणून. हें जर आमकां कळ्ळें एटलिस्ट आमकां आमची लायकी कळटली सद्याची मार्केटांतली. आमी मागीर भायल्यांच्या नांवान बोवाळ मारता. आतां एक भायले ते बिल्डिंगेनी दुकानां दिल्ली आसात, राजस्थान गुजरातच्यान लोक येयल्ले आसात, युपीच्यान लोक येयल्ले आसात, ते सोडया. जी आमची मार्केटां आसात, उदाहरण तेणी सांगलें पणजे मार्केट, मडगांवचें मार्केट घे, थंय बांदलेली मार्केटांतली शॉपां तुमी काडून भायल्यांक दिल्या. हुबळी धारवाडचो मनीस थंय आतां बसला दुकान घालून. मूळ दुकान तूं म्हणटा, मूळ दुकान गोंयकाराचें. ते त्या नियमा प्रमाणे वांटलेले. जेन्ना जे पयलीं ओल्ड मार्केट आशिल्ले पळय तेंचे जे नांव आशिल्लें त्या प्रमाणे दिल्ले. ते लोक थंय नाच. आमची थंय थोडीं लोकल बायलां जी बसतात तांकां तरी बारीक बारीक हे करून दिले आसता जागे करून. आनी हेंची व्हडली व्हडली दुकानां घेवन हे सगळे भायले बसलेले आसता. तूं म्हणटा तें बरोबर. एक सर्वे जावपाकूच जाय की गोंयांतले ट्रेडिशनल बिझनेस किंवा हे जे गव्हर्मेंट प्रोजेक्टातले बिझनेस हे कोणा कडेन आहात ते. हांव म्हणना की तुगेली जनरल स्टोरांची लायसन्स कॅन्सल करची म्हणून. शेकाची डेफिनेटली करची पडटली कारण ती परिस्थिती हातभायर गेल्या, तांणी सबलेटींग केलें तांचें. पण जनरल एक गोंया भितर एक म्हाका दिसता एक मुवमेंट स्टार्ट जावपाक जाय की सरकारांनी तो करचो, सर्वे करची की बाबा कितली लायसनां ही एक्चुअली गोंयकारांच्या हातांत आसात आनी कितली लायसनां ही गोंयकारांनी सबलेट केल्यात. ते जनरल स्टोर धरून मार्केटां आमची सगळीं शारांतली ती धरून सर्वे एक जावन पडचो की आमकां खरेंच कळटलें की गोंयकाराच्या हातांत गोंयची इकॉनॉमी उरल्या काय ना ती. आनी दुसरी गजाल हो जो लॉलेसनेस आसा, तुमी काल एक बरो शब्द वापरिल्लो बातमी करतना, लॉलेसनेस इन द टुरिझम बेल्ट म्हणून. ह्या लॉलेसनेसाचो उपाय आसा कितें काय गेलें हातभायर सगळें? Pramod, subletting is illegal, definitely, that is one illegality. आणि ती आम्ही करीत आयल्या न्हू, ती आम्ही एक्सेप्ट करीत आयल्या. इतली वर्सां जालीं आमी ते मोस्ट ऑफ द शेक ओनर्स आर सबलेटिंग देयर शेक्स, दॅट इज वन पॉयंट. द अदर पॉयंट इज देर इज ब्लेटंट व्हायलेशन ऑफ लॉज विच इज व्हेरी मच ओपन टू द नेकेड आय. तूं गेल्यार हांव गेल्यार कोणूय एक सादो मनीस गेल्यार तुका दिसता थोड्यांनी की देर इज एन इलिगेलिटी देर. फॉर एक्झाम्पल आय टेल यू बीच बेड्स एंड बीच टेबल्स. There is a restriction that you cannot cross a particular point. There is a high tide line, and there is a this thing. Now, if you go on all these tourist belts, popular tourist belts, table gatla samki ashi ki you cannot walk on the beach. You cannot walk on the beach. Ani tuka ek restriction asta maybe 4 or 5 tables or beach beds and all. Nobody follows that. Can anybody see this? पुलिसाक विचारल्यार पुलीस टुरिझमाचेर घालता, टुरिझम डिपार्टमेंटाचेर पुलिसाचेर घालता. दिस पासिंग ऑन द बक हॅपन्स. आतां पुलीस इफ दे हॅव एनहान्स्ड प्रोटोकॉल, आय मीन प्रेझन्स देर ऑन द बीच, तांकां दिसनाशिल्लें काय हें? तांकां दिसना, अजून देखून दिसना. कॅन दे क्लियर दीस? ताचे खातीर कोणाचो जीव वचचो पडटा. इफ यू सी द लास्ट 3 deaths which have happened, it is all because of illegalities. I think paragliding तूं पळय, पॅराग्लायडींग पळय, तो तिका एक फूड ऑर्डराक लावन एक पाटी मारून ताका जितो पावलो पळय, बिकॉज द टायमिंग्स वर बियॉन्ड 12 o'clock, 1:30. If you are allowing these illegalities, definitely that there is going to be violence, there is going to be crime. Absolutely, things will go out of hand. Yeah, so I was just talking to the DG other day, DGP. So I was telling him that why don't all agencies come together and maybe follow the law. Follow the law. That's as simple as that. If you follow the law, everything will fall in place. If somebody has got a license till about 11 o'clock, why they should not shut it at 11 o'clock? Why they should be allowed till 1:30, 2 o'clock? Follow the law येतूय म्हळें सारकी. कारण जनरली ही गजाल गोंया भितर सांगची पडटा, हीच एक व्हडली ट्रेजेडी. बरोबर. की कायदो फॉलो करात रे, सरकारी एजन्सीनी कायदो फॉलो करून घेवचो हें सांगपाची आमची ह्या रावंड टेबलाचेर परिस्थिती येता. हें आमचें दुर्दैव. ताका गोंयकारूय जबाबदार आसात, यंत्रणाय जबाबदार आसात.